Maria Faustina. Saint Maria Faustina was born in a village in Poland on August 25, 1905. Her birth name was Helena Kowalska. Her family was poor yet prayerful, and as a child, Helena loved to attend Mass. She was kind to others and very helpful. She loved Jesus and she wanted to be a saint deep in her heart. As Helena grew older, she felt God calling her to become a nun. She tried to ignore the call because her parents did not want her to do this. Yet Jesus waited patiently. One evening while at a dance, Helena saw an astonishing sight. Jesus appeared to her, covered with wounds, and was very sad. He asked her, "How long will you put me off?" Helena immediately ran to a nearby cathedral to pray. She threw herself before the tabernacle and said, "Oh my Jesus, forgive me for neglecting you. Please tell me what you want me to do." Jesus responded, "Go at once to Warsaw. You will enter a convent there." The next morning, Helena left her home and took a train to Warsaw. She started looking for a convent but was turned away again and again due to her poverty. Finally, she was welcomed by the congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy. There she became Sister Maria Faustina, a bride of Christ. While in the convent, Sister Faustina had many opportunities to show mercy to others. Our Lord appeared to her many times because He was pleased with her compassion and obedience. On February 22, 1931, after returning from prayer, something amazing happened to Sister Faustina. She received a profound vision that would forever change her life and the lives of many. Jesus appeared to her wearing a dazzling white robe. One hand was raised in blessing and the other was touching his garment at the breast. Two large rays of light, one red and the other pale white, were coming from his heart. After a while, Jesus said, "Paint an image according to the pattern you see with the signature, 'Jesus, I trust in you.'" Jesus promised anyone who venerates this image will someday join me in heaven. I desire that there be a feast of mercy. I want this image to be solemnly blessed on the first Sunday after Easter. That Sunday is to be the feast of mercy. This was the start of an important mission for Sister Faustina. Sister Faustina's spiritual director asked an artist to paint the image. It was hard to capture the beauty of Jesus. Since Sister Faustina received the wonderful grace of seeing Jesus many times during her life, her spiritual director asked her to keep a record in a diary. Jesus taught Sister Faustina the Chaplet of Divine Mercy, a special prayer using rosary beads. He told her, "Whoever recites this prayer and marks the hour of my death in even the smallest way will receive more graces than his soul could ever need." Sister Faustina died on October 5th, 1938. On April 30, 2000, Sister Faustina was canonized or proclaimed a saint by Pope John Paul II. He also established the second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday, just as Jesus had requested. Today, Saint Faustina is known as the missionary of Divine Mercy.
eklos amso somi, écoute amso pavan, écoute amso bautis, eklos amso dirban, povitat mea volvi, Shanti Chaban Pasan, Sokli Ekut Sauchan, Amka Apunadlian, Dekun Amigay Klau, Eklos Amso Somi, Ekut Amso Bavat, Ekut Amso Bautism, Ekut Amso Deva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. मोगळ भाव भयणो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी पास्काच्या दुसऱ्या आयतारांत आसा. जेजू जिवंत जावन सिसांक दिसती पडटा. जेन्ना जेजू पयलेच फावट सिसांक दिसती पडलो तेन्ना तोमास तांचे बरोबर नासलो. आनी तोमास जेजूक पळोवंक ना देखून तो म्हणून लागलो, हांव जेजूक पळयल्या शिवाय, ताच्या गायांनी म्हजी बोटां आत घातल्या शिवाय हांव सोत मानचो ना. आनी जेजू तोमास आसतना ह्या सिसांक दिसती पडटा. आनी जेजूक पळयल्या उपरांत तोमास जेजूक म्हणटा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. बाबा म्हणून जेजू खरेंच जिवंत जाला आनी जेजू जिवंत जेजू आमच्या सांगात आसा, आमच्या सुखा दुखान वांटो घेता. ह्याच्या पास्कांच्या दुसऱ्या आयताराक आमी देवाचे काकुतीचो आयतार म्हणटा. देवाचे काकुतीचे आमी परब करता. आमी जाणव कितें भाशेन मारिया फावस्तिनायिका जेजू दिसती पडून जेजून तिचे लागीं ह्या पास्कांच्या दुसऱ्या आयताराक ही देवाची काकुतीची परब करूंक उलो मारलो. आनी आल्तारा मुखार हें चित्र आसा. हें चित्र तिका दाखोवन असलें चित्र चितारूंक तिणें लागीं मागलें. आमी हे देवाचे काकुतीचो तेस आमच्या घरांनी करता. ही देवाची काकूत आमकां सदांच उक्ती. देवाचे काकुतीक आमी उलो मारूं, देवाचे काकुतीचेर आमी भावार धरून जिवंक ह्या मिसान आमकां तेच देवाचो आदार मागलो. आनी हे मीस तुम्हा समेस्तां खातीर हांव भेटयता. कितें भाशेन देवाक दिनवासून हे मीस भेटयता आवलेन ब्रिटो. देवान ताकाय सगळ्या आशिर्वादान देण्यानी बरोवंक ह्या मिसान मागुया. आनी मिसान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून त्याच बापाचें बोगसणें आमी मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Somiaka kutkor, Somiaka kutkor, Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, Somiaka kutkor, Somiaka kutkor. Moiman deva kusorgi, ani shantitacha isak sonsari. Sarvespora deva sorgicha raya, Sarpudvedar deva Bapa, ami tuka namaskar kortam. Ami tuka dinvasta, tuja tur vaibhava pasok, ami tuka vakantam. Moiman deva kusorgi, ani shantitacha isak sonsari. Somia Jesu Krista, Bapa ce eklias puta, Somian deva ce sherie, Tu sonsara ce pap katai, Amci kakutkor, Tu Bapa ce uzveat poslai, Amce magne aikun ge. Moiman deva kusorgi, ani shantitacha isak sonsari. Kityak povitatmya sangati, Deva Bapa ce moimen Jesu Krista. Eklos tu povit, eklos tu Ishvor, eklos tu Parmeshvor. Moiman deva kusorgi, ani shantitacha isak sonsari. Amen. प्रार्थूया. उगीच रावून आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी सांत देवा मुखार घालुया. कितें भाशेन कोरोना व्हायरस हो आमच्या मदें शिंपडत आसा, तो नपयत जावंक आनी आमकां सगल्यांक सालामती राख आनी सांबाळ म्हूण आमी सांत देवा लागीं मागुया. तशेंच एवलिन ब्रिटो हय देवाक दिनवासता ताचे पासत देवान ताका आशिर्वादान देणेने बरोवंक आमी सांत मागुया. भोव दयाळ बापा, आमचे खातीर जेसूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी ताचे वरवीं आमकांय नवो जल्म दिलोय. पुर्विल्या क्रिस्तांवां परी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावं ह्या व्हडत्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फोड तुज्या भुरग्यांच्या सुपूर्ण एकवटांत तुज्या मंदिरांत तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसो कर म्हूण एका काळजान आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दोमदूतेच्या इतिहासा वेले वाचप. जेजूचे शिश्यांच्या जोम्यान भितर सोल्लेली ती दोमदूताची शिकवण घेवन बापाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोण्यांत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदीच
चुकोनासली. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोमदुदां वरवीं पुस्कोल विजमिता आनी खुनां घोडटाली. भावार्थी सोगलीं एकठांय जियेताली आनी तांचे सोगले भागां आसली. आपली भाटां विटां ती विकताली आनी ताचो फायदो जोण एकल्याचे गरजे पोरमोणे वाडटाली. एकाच मोनान दिसपोटी ती देवा मंदिरांत वेताली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जाताली. काळजाचे खुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणान वांटो घेताली. ती देवाक वाखाणटाली आनी सोगल्या लोकांक मनवताली. जांकां तारण मेलचे आसले तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसा दीस सोरेस्पोर तांची संख्या चोडयतालो. देवाचे उतर हे. तुमचो जबाब. सोरेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवांनी म्हणचे ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. सोरेस्पोराची भोगती कोत्तेल्यांनी म्हणचे ताचे माय मोग मीत मेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. म्हाका लोकून उडयल्लो, शेवटीन मारलो, पूण सोरेस्पोरान म्हाका आदार दिलो. सोरेस्पोर म्हजें बोळ, ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगतांचे तोंबुनी संतोशाचे आनी जोयताचे उल्हास. सोरेस्पोराच्या उजव्या हातान जोयत वेले. सोरेस्पोराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तुत्वां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. जोर फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हे सोरेस्पोरानूच घडून हाडला. ते पळोवन आमी तोखतात जाल्या. सोरेस्पोरान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. बागयोन पेद्रूचे पयले चिटी वयलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो जिवन पुनर्जीवन करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपलीं भुरगीं केलीं. असो आमकां जिवो बरवासो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हळ्यार पाड जावन वचो तसलें सारकें निश्कळांक कदींच भावना तसलें. कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगडापी जायसर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्सांचे उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातूंत तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. हे परी जशें विनाशी भांगार कोसाक लावून तपासतात
तशें तुमच्या भावार्थाचें अदीक उंच मोल गमून येतोलें आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिसती पडटलो तेन्ना तुमकां वाखाणणी व्हडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक नात तरी तुमी ताचो मोग करतात. आजून ताका पळयनासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां व्हरत्या आनी मोहिमेन भरलेल्या संतोशान तुमी मुरगोडटात आनी तुमच्या भावार्थांतल्यान उपजता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, तोमास म्हाका पळयलय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जिवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू पुनरुज्जीवन जाला तेच सांजे म्हणजे सातोड्याच्या पयल्या दिसा सीस जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हें म्हणून जेजून तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्यांक पळोवन सीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. अशें उलोवन जेजून तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षची नात. जेजू आयलो तेन्ना बारामदलो एकलो. तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या दिसांनी तोमासाक म्हळें, आमी सोम्यांक पळयला. पूण तोमासान तांकां म्हळें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्याची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत सीस नव्यांत घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावून जेजून म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत जेजून तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय म्हजे आसात हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका पूण बावाड धर. तोमासान जेजूक जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून तोमासाक म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणां जेजून सिसा उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिशेक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास धरून जेजू वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणो, कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडेक रोगाक लागून
आख्या संवसारान बोबाड. आनी ह्या कोरोना व्हायरस ह्या रोगाक लागून आमी घरांत आसा, घरांतली भायर सरना. आनी दुसरे वाटेन आमी जायत्या कोश्टांक त्रासांक सांपडलेलीं आसा हें आमी सगळीं जाणात. कोरोना व्हायरसाक लागून मार्चाचे 25 तारखेक लॉकडावन सुरू जालें. त्या दिसांतली ही एक घडणी एके जाणटे आवयची आनी तिच्या पुताची. कसल्या तरी गरजेच्या कामाक लागून त्या दिसांनी तिचो पूत मुंबय गेल्लो आनी कोरोना व्हायरसाक लागून लॉकडावन जाल्या उपरांत मार्चाचे 25 तारीख तावन तो मुंबय शिरकोन उरलो. गोंया आपले आवय सोशी येवंक जायना जालें. आनी दुसरे वाटेन ताची आवय जाणटी ती घरांत जेवण काडनासतना 2 दीस उपाशी उरली. पुताची कांयच खबर ना. घरांतूय कोणाचोच आदार ना जावन ती देवाचेर शीण करून अशें म्हणूंक लागली, ज्या देवाचेर हांव भावार्थ दवरताली तो देव खंय आसा? देव म्हज्या आदाराक पावतलो काय? देव म्हजी काकूत करतलो काय? देवाचेर दुबावता, देवाचेर शीण करता. आनी सांजेच्या वेळार तिच्या समुदायांतले फुडारी तिचे खबरेक तिच्या घरा येता. तिचो पूत मुंबय सुरक्षीत आसा म्हूण तिका सांगता. तिचें घर साफ करता आनी तिका जेवणा खाणाच्यो वस्तू दिता आनी म्हणटा, तुजो पूत घरा पावसर आमी तुका जेवण खाण दितली, आमी तुजो सांबाळ करतली, आमी तुका आमचो आदार सहकार दितली. आनी बाबा भयणो, ह्या समुदायाच्या वांगड्याचें बरेपण पळोवन ही जाणटी आवय धिमी घालता आनीक अशें म्हणटा, दोनया देवा तूं खरेंच काकलूतवंत. ह्या समुदायाच्या फुडाऱ्या वरवीं तुवें म्हजे सोबें काकलूत दाखयली, दया दाखयली. बरोबर हांव तुजें दुबावली, हांवें तुजें शीण केलो, देखून हांव तुजे लागीं माफी मागता. बाबा म्हणून ही ल्हानशी घडणी. हे घडणेंतल्यान देव काकलूतवंत, देव आमची काकूत करूंक सदांच तयार हें थावें जाता. भावनो, हे दिसांनी लॉकडावन, घरांतली भायर सरूंक जायना, सगलो लोक शिरकोन उरला. आनी आमच्या गोंयांत, आमच्या गोंयचे डायसिसीची कारितास गोवा हे संस्थे वरवीं जायत्या आमच्या इगोर्जांनी जावं भायल्या गांवांतली रस्त्यार आसलेली गरजेक सांपडलेल्या फिरगोजेच्या पॅरीस कावन्सिलांनी समुदायाच्या फुडाऱ्यांनी तांचे सोबे वचून तांकां आदार सहकार दिवन, जेवण खाण दिवन देव काकलूतवंत म्हूण एक कोरणेंतल्यान तांणी परगट केले. भावनो, आमी पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारांत आसा आनीक ह्या आयताराक देवाचे काकुतीचो आयतार अशें म्हणटा. कित्याक सुमी जेजू, जीवन जेजू, मारिया फावस्तिना हाका दिश्टी पडून जेजून ह्या आयताराक हे देवाची काकुतीची परब करूंक तिका फरमायलें. आनी जें चित्र हांगासर आल्तारा मुखार आसा तें चित्र जेजून तिचे मुखार आपलें दाखयलें आनी हें चित्र चितारूंक
तिचे लागीं मागली. आनीक एक काकुतीची भोक्ती करूंक तिणें मागली. हाका लागून आयज व्हडा दोबाज्यान आमी देवाचे काकुतीची परब समोर उमता. आनी आमच्याय घरांनी आमी दिसपट्टी दोनपारच्या 3 वरांचेर जेन्ना जेजू खुर्सार उमकळटलो तेन्ना ही देवाची काकुतीचो तेस करून ही देवाची काकुतीची भोक्ती आमच्या घरांनी आमी वाडयता. भावनाच्या वाचपांनी नदर मारी जाय. पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. हांगासर आमकां पयल्या क्रिस्तांवांची खबर मेवता. ही पयलीं क्रिस्तांवां सगळीं एकठांय जियेतालीं. तांचे सगळे भागा आसले. आपली भाटां विटां विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजेपणे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपट्टी ती देव मंदिरांत वेतालीं आनी उणो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणांत वांटो घेताली. ती देवाक वाखाणटाली आनी सगळ्यांक लोकांक मानवताली. बाबा भयणो हेच दिसांनी लॉकडावना वरवीं आमच्याय घराब्यान आमी ह्या पयल्या क्रिस्तांवां भाशेन घरांत मागणें कोत्ता, देवाक वाखाणटा आनी देवाची कुशालकाय शांती आपणायता. भावनो हांव तुमकां ते जाणटे वस्तुरेची खबर सांगतालो. समुदायाचे फुडारी तिच्या घरांत वेता, तिची खबर घेता, तिचें घर साफ करता, तिका जेवण खाण दिता. हेंच पयल्या वाचपान आमी पळयता. सगळीं शेजाऱ्यां एकामेका सगळें हुस्को दाखयतालो. बाबा म्हणून ही जावन आसा देवाची काकूत आमी दुसऱ्या ताय वांटता. बाबा म्हणून हाच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. हांगासर भाग्यवंत पावलो जेजू क्रिस्ता वयर म्हणटा, जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून बापान आमकां नवो जल्म दिला आनी आपली भुरगीं केल्या. कितलो देव आमचे सगळें बरेपणान भरलेलो. कितलो काकलूतवंत देवान आमकां आपली भुरगीं केल्यात. आनी देवाचीं भुरगीं म्हणटकच देव आमकां साणिना. देव आमच्या सांगात रावता. देव आमच्या बऱ्याक वावुरता. फकत ह्या देवाचेर आमी भावार्थ धरूंक जाय. ह्यो तरी जाणट्यो तरी आपलोचो पूत ना, आपल्या कोणाचोच आदार ना देखून दुबावली. देवाचें शीण केलो. देवाचे सदांच भावार्थ धरूंक आयची परब आमकां उलो मारता. आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू जिवंत जाल्या उपरांत सिसांक दिसती पडटा. पयले पावट जेजू सिसांक दिसती पडलो तेन्ना तांचे बरोबर तोमास नासलो. जेन्ना हे सीस जेजूक अनुभवलेले तोमासाक जेजूची खबर सांगता तेन्ना तोमास म्हणटा, हांव स्वत मानच्याक ना. म्हज्या दोळ्यांनी हांवें जेजूक पडूंक जाय. ताच्या गायांनी म्हजे आट ताचे कुशींत हांवें हात घालूंक जाय. हांव स्वत मानतलो. आनी 8 दिसां उपरांत सीस परत घरांत एकठांय जाल्ले आसतना तोमासूय तांच्या बरोबर आसलेलो. जेजू परत तांकां दिसती पडटा आनी म्हणटा, शांती तुमकां. आनी तोमासा लागीं उलोवन म्हणटा, तोमास हो पळय हांव आसा. आनी त्या वेळार तोमास म्हणटा, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. खरेंच मोगाच्या भावनो, हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचो सोमी, आमचो देव. ताचेर आमी भावार्थ धरूंक जाय. तोमास दुबावलो. ती जाणटी वस्तूय आपणाक कोणाचोच आदार ना देखून देवाचेर दुबावली. भावडो आमचें कितें काय? देवाची काकूत सदांच दिसा दिसपटी कशे ना कशे तरेन आमकां फावो जाता. पूण देवाची काकूत ओळखून घेवचे सुवातेर आमी जायते फावटी गुणगुणटा. आमी देवाचेर भावार्थ धरूंक विसरता. आमी देवा सोशिल्लीं पयस वेता. देवाची काकूत आमचे सगळें व्हड. आनी आयज आमी देवीक काकुतीची परब करतना ही देवाची काकूत देव आमकां दिसा दिसपट्टी फावो करता. ही देवाची काकूत ओळखून घेवया आनी देवाचे काकुतीक आमी देवाक आर्गां दिवया. दुसरे सुवातेर
ह्या दिसांनी आमी कोरोना व्हायरसाक लागून घरांत आसा. आमचे भोंवतणी जायती भाव भयणां गरजेक आकांताक सांपडल्या. ह्या समुदायाच्या फुडाऱ्या भाशेन आमी आमच्या मोदें असल्या घरचे वतांक आदार सोका दिवन देवाची काकूत तांकां वाटुया. आनी जेजू खरेंच जिवन जेजू जिवन जाला. दुबाव धरीन आसतना ताचेर बावाड धरूंक आनीक ताकाच आमचो सोमी आनी देव मानून घेवंक आमी वावरुया. भाव भयणां, थोड्याच वेळान मुंड्याच्या रुपान जेजू ह्या आल्ताराचेर हाजीर जातलो. देवाची काकूत आमकां फावो सांग मागुया. देवाची काकुतीक आमी उलो मारुया आनी देवाची काकूत बरेपणांतल्यान आमी दुसऱ्यांक वांटून दिवया. उबी रावया आनी एके वेळार आमचो बावार्थ सोबी माजार उच्चारून म्हणया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयांक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो, अंकवार मरयेंतान जल्मलो, पोसपल्या ताका ताणें खोस सोंसले, ताका कुस्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो, तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेरेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसिबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, काथोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक देवाची काकळूत अणभवूंक दिवंक, भावार्थान वाडूंक आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या आनी एकामेकाच्या एकवटान जिवंक आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरचेक आपलो भावार्थ जिवंक आनी पोरगोटूंक आनी सगल्यांक एकवटान सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या जिवितान जिन्सांच्या हाल उपद्र्यांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर भावार्थ आनी भरवासो दवरून जियोंक देवाची काकळूत आनी देवाची खुशालकाय आमच्या जिवितान अणभवूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या ओकोंड भावार्था वरवीं आमी दुसऱ्यांचो भावार्थ ओकोंड करूंक वावरूंक आनी भावार्थ नासलोल्यांक भावार्थ दिवन जेजूचे नीज पाटलावदार करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. भोव मोगळ बापा, तूं खरेंच काकलूतवंत आनी दया. ही तुजी काकूत आनी दया आमी दिसा दिसपटी अणभवूंक आनी तुजीच काकूत आमकां फावो जावंक ह्या मागण्यांतल्यान तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Rupe bangga makinai, ako संसार तुझो सायबा. आमची काळजा तुका जाय, खोशेन ओपून दिता तुका.
आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सरीश्वर मानून घेवन. मोहिमेवंत बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या. पुर्विल्या क्रिस्ती भावार्थ्यां पोरी तुज्या उतरांतली तीच धर्मदुताची शिकवण घेवन एकूच उंडो मोडून खावंक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. तो तुजो मोगाचो आत्मो देवून येवं आनी हे वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जिवंत पुताची कूड जायशी करूं. अशें ह्या आत्मीक पोसणान तुजें उतर आमचे जिणेंत सुफळ जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो धुलो निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोडणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेच्या सर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर ईश्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गें तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. उंच सर्गें तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका बापा दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परे जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका बापा नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपर घोटुया. सोम्यांचे तुझे मरण आमी समोर उमता. तुझे पुनर्जिवंतपण आमी परगोट्टा. तुझ्या आयण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी खो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फलीत नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैमो तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आयज व्हड्या दोबाज्यान आमी देवाची काकुतीची परब समोर उमतना ही देवाची काकूत आमकां सगळ्यांक भोव करून ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां मरून गेल्यात. देवान तांची काकूत करूं. जायतीं जाणां पिडेंत आसा इलाज घेता. देवान तांची काकूत करूं. आनी जायतीं जाणां जेवणा खाणाक लागून पादिश्य जाता. देवान तांची काकूत करूं आनी आमची सगळ्यांची काकूत करूं. जेजूनच शिकल्या मागण्यांतल्यान आमी देवाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जीवन जेजू देवाचो पूत आपल्या कश्टा मोरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं देवाची काकूत आमकां उक्ती केली. देवाची काकूत आमकां फावो केली. ही देवाची काकूत आमी अनुभवतना आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून आमी देवाची काकुतीक गोवाय दिवंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणांत वांटो घेता ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन सिसांक व्हड आनंद भोगलो. ताका पळयनासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या सोऱ्याच्या आनी हांगा एकटोलेल्या भावा भयणीच्या रुपान त्याच जेजूक भावार्थान ओळखता. पुर्विल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भावा भयणी मदें व्हडा संतोशान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबा बुडनो, व्हडा दोबाज्यान आमी जेजू देवाचे काकुतीची परब समरमली आनी तुमी तुमच्या घरांनी हे मिसाचे भेटींतल्यान हे देवाचे काकुतीचे परबेन वांटो घेतलो. सगळ्यांक तुमकां देवाचे काकुतीची खुशाल बरी परब हांव दिता. भावनो, लॉकडावन जावन आमकां हे मिसाचे भेटीन वांटो घेवंक मेळो ना, पण ही मिसाची भेट आमच्या घरांनी जावं मोबायलाचेर जावं लॅपटॉपाचेर आमचो भाव जोवेल मानवेल येस्ता हांचे वरवीं आनी आमची थोडी भाव भयणां हांगासर वाचप करूंक आदार दिता, तांचे वरवीं आमकां फावो जाता. देखून देवाक आमी दिनवासून गरज. भाव भयणो, आज देवाचे काकुतीची परब समरमतना देवाचे काकुतीचो तेच आमच्या घरांत आमी करता, तो चुकोय नासतना करूं. ही देवाची काकूत आमकां फावो जावंक आमी वावरुया. ह्या दिसांनी इगर्जेंत येवन मिसान वांटो घेवंक तुमचे लागीं जायना, पण दर दिसा तुमच्या इंतेसां पासत हांव आमच्या इगर्जेंत मिसां भेटयता. सोमारा दीस रोमाल डिसोजा हाच्या घरच्या मेल्ल्यांक, मंगळारा दीस एवलिन ब्रिटो हाच्या घरच्या मेल्ल्यांक, बुधवारा दीस देवाक दिनवासून मीस भेटयता पेद्रो नॉबर्ट आनी फेर्मिना डायना डिसिल्वा आपल्या लग्नाची 25 वर्सां समरमता. तांचे पासत आमी देवाक दिनवासतले. बेरेस्तारा दीस मानुएल डायस हाचे पासत मीस. शुक्रारा दीस सांतान फेर्नांडीस हाच्या घरच्या मेल्ल्यांक आनी सोनवारा दीस मातियास झेवियर आनी एस्तेलीन फेर्नांडीस हांचे पासत मीस. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन देवाची काकूत अनुभवूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मनांतलो जीवन जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू सोलो सोय सोय. मनांतलो जीवन जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू सोलो सोय सोय. सरपोद बेदार रोसनारा कोयदी कसो फोंडाचो कोणाच्यान दवरूंक जाय. जिविताच्या घोडणारा दुर्वीर गुलाम मोहनाचो कोणाच्यान करूंक जाय. मरणांतलो जिवो जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू सोलो सोय सोय. मरणांतलो जिवो जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू सोलो सोय सोय.